कला अकादमी म्हणटा ती एक व्हडलो रूट जावं नाटकां करपाक जावं तियात्र करपाक जावं सगळे शो ही रेनोवेशन करता आतां त्या तियात्रांक कितें चिंतलां तांकां खूंय घालपाचें तांकां कितें करपाचें कित्याक अल्टरनेटीव तिंगा खूंय तरी तुमी प्लेस दिवची पडटली नाजाल्यार प्रॉब्लेम जातलें. एक प्रश्न केल्लो आसा की खंय तरी अल्टरनेटीव अरेंजमेंट ह्या पणजेच्या सिटी भितर करचें. पूण एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की तियात्र म्हळ्यार ताका ग्रीन रूम लागता आनी जेन्ना तियात्रिस्ट हे चडशे शोज टिकेटेड शोज करता आनी पणजेन सद्या तरी येदो व्हडलो सभागृह दिवपा खातीर तियात्रांक आमकां खूब अशक्य अशें आसा. कारण कॉमर्शियल म्हणल्या बरोबर बाकीचे प्रायवेट जे हॉल आसत घडये जर आसत जाल्यार तांणी तांकां पेमेंट करचो आनी तांणीन आपली वेवस्था करची अशें ह्या वेळाचेर हांव सांगपाक सोदतां. इन केस द कला अकादमी is taken under the renovation or any upgradation of the Kala Academy. हांव इतलेंच सांगपाक सोदता ह्या वेळाचेर. हांव म्हणटा कितें हांव तेच कमिटीक तुजे बरें धाडटा तांकां खंय तरी एक अल्टरनेटीव करून दी कित्याक हे पणजे लोकांक तियात्र जावपाचें ना आसपाचें ना त्या लोकांक येवपाक मेळपाचें ना तो फोंडें वचपाना तो मडगांव वचपाना तो लोक पणजे येतालो सो पणजे एक तांकां अल्टरनेटीव दी हांव तांकां तुजे बरें धाडटा तूं तांकां मातसो मेळून घे. न्ही अल्टरनेटीव अरेंजमेंट करून दिवपा खातीर तशी वेवस्था आसपाक जाय न्ही. अल्टरनेटीव अरेंजमेंट करतलो त्याच बरोबर रिनोवेशनाक जर आमी कला अकादमी जर घेतली जाल्यार अल्टरनेटीव करपा खातीर तेजे पेक्षा चड वेळ लागतलो त्या बरोबर सामकें रिनोवेशन जावपाक शकतलें. हो फक्त तियात्रिस्टांचोच प्रश्न ना हो प्रश्न सबंद गोंयचे आर्टिस्टांचो प्रश्न आसा जवळ नाटकांचो प्रश्न आसा आनी कितलेशे महोत्सव आसात म्युजिशियन्स आसा तांचो विशय आसा. केलो जाल्यार म्हाका दिसता त्या तुजे जे कोण टीम तुका मेळपाक आयली तांकां आमी मिटींग घेवया आनी तांकां कितें जर आमचे कडल्यान जर कितें अल्टरनेटीव अरेंजमेंट जर जाता एज पर देर नॉर्म्स एंड तांकां कशें जाय तशें त्या प्रमाण आमी करुया आनी मुखार व्हरुया. मजगतीं कला अकादमीचे ओपन एअर ऑडिटोरियम मोडपाचे आनी इमारतीच्या नूतनीकरणाचेर मिडिया रिपोर्टाची हायकोर्टान स्वता जावन दखल घेतली. हायकोर्टान सरकाराक नोटीस काडल्या. सरकाराची कला अकादमीच्या इमारतीचो स्टॅबिलिटी रिपोर्ट करपाची प्रक्रिया चालू आसा. निमाणो निर्णय रिपोर्ट येतकीच घेतले म्हूण एजी देविदास पांगमान सांगलें. एके अभियांत्रिकी कॉलेजीचे कन्सल्टन्सी रिपोर्टाचेर सरकार कला अकादमी मोडपाचो येदो व्हडलो निर्णय घेवन मेकळो. 4 स्कुलया फावंडेशनाकूय कांयच खबर ना. मिडियांत बोवाळ जाल्या उपरांत सरकार बॅकफुटार. फावंडेशनाचो मॅनेजिंग ट्रस्टी आर्किटेक्ट राहुल देशपांडे म्हणटा गळटेक इंजिनियरींग उपाय काडूं येता. स्ट्रक्चर मोडपाची गरज ना. Kala Academy जी ही बिल्डिंग आसा is in my opinion the finest example of contemporary architecture in India. आणि म्हाका अशें दिसता की ही गोंयान बिल्डिंग आसा ही सगळी व्हडली गजाल. बिल्डिंग म्हाका फक्त मॅनेजिंग ट्रस्टी ऑफ चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन म्हणून न्ही पूण एक पणजेकार एक गोंयकार म्हणून ही बिल्डिंग खूब इम्पॉर्टंट आसा. एक सांगूं सोदता की डिमॉलिशन इज नॉट द सोल्युशन. We have to find an engineering solution to the problem that there is. And आमकां हे मेळटलेंच हे खात्री आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.